भितर गावात हांगा कोणाकच टॉयलेट नासलेली, म्हणजे मॅक्सिमम 90% कोणाक टॉयलेट ना। तर आमी कितें केलें, हांगा येवन सर्वे केल्या उपरांत तांकां अशें दिसलें की हांगा प्रत्येक जाणान सांगलें की हांगाय टॉयलेटी ना म्हणून, आनी आमी हांगा धडाधड सद्या 20-25 टॉयलेटी हांगा बांदल्या पळय तुमच्या समोर दिसता, आनी 50 टॉयलेटीचे हांगाय आमचें टार्गेट आहा। हो लोकांचो मेन म्हणजे मेन प्रश्न आसलेलो, हो आमी सॉल्व केलो आतां, आनी ती तांकां सगळीं जाणां आहा कळ्ळें न्हू। आनी तुमकां आनीकूय जाल्यार सगळ्याक पळय ऑलमोस्ट कंप्लीट हांगासर आसतली, म्हाका दिसता 25-30 आसूंक शकता। हांगा 30च आसा। हांगा आनी 100 टॉयलेट जाय म्हणून कोणाकडे मागोंक ना, मागीर कितें जालें तेजी चवकशी केल्यात? आमी हे कितले फास्ट जालें? हे आयज बरोवन येयला आनी दुसरे दिसा हांगा चालू केला। अशें कशें जालें तर ते तेणेन घडोवन हाडलें न्हू भाशेन। आमचे ते फेन्सिंग आशिल्लें न्हू, आमी खूब वर्सां जालीं आमच्या शेता खातीर आमी फेन्सिंगाचें हें करतालीं, आमचें कोणीच करून दिवना। आमी खूब जाणां, हांव गेलें स्वता, आमी शेतकार म्हणून गेली, आमच्या एग्रीकल्चरा कडेन गेली, खूब जाणां कडेन गेली, पूण करता करता येवन मनीस पळोवन गेले तरी फाटी घेतले, पूण ह्या भाऊन आमचे हें करून घेतले। कितले वर्सांनी तुमकां फेन्सिंग मेळ्ळें आतां? आमी आतां 7-8 वर्सांक तरी आमी ट्राय करतालीं फेन्सिंग घेवपाची, पण तुमकां खूब लुकसाण जालें? खूब म्हणजे खूब जाता। की राजेश फळदेसाय येयल्लो आसा आमच्या वाड्यान, आनी तेणें आमकां आमच्या वाड्यार तेणें अशें डेव्हलपमेंट केलो की इमिजिएटली येयलो आनी कोणा कडेन जो टॉयलेट ना ताका तेणें सोमतेच सांगलें की टॉयलेट करता, आनी तेंचे ऑलरेडी तेंच्यांनी काम चालू केलें आनी तेणें सगळें कंप्लीट ते 1-2-3 दिसांनी कंप्लीट जातले। जशेंच आमचो हो जो देवूळ आसा, मांड आसा, त्या मांडाक तेंच्यांनी ऑलरेडी आमकां ग्रिल्साक ऑलरेडी तेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा, तो ऑलरेडी ग्रिल्साचें काम आमी फाल्यांच्यान चालू करता, ते ऑलरेडी एक नेक्स्ट वीक म्हटल्यार जातले। आनी ऑलरेडी तेणें सांगलां की हो जो रोड आसा, जो आमचो वयरसून सकयल जो रोड येता, तो रोड तेणें सांगलां की जर पंचायत नाल्यार कोणूय तुमकां जर करूंक दिना जाल्यार आपलो जो सपोर्ट आसा तुमकां, त्या सपोर्टाचेर इमिजिएटली आपूण तुमी जेन्ना सांगता तेन्ना इमिजिएटली तेणें करून दिता म्हणून सांगलां। आनी असो तेणें आमच्या भुरग्यांचो जॉब्स आसा पळय, जे कोण जॉबाक ना तांकां तेणें सांगलां की इमिजिएटली जॉबाचे तर इमिजिएटली तांकां जॉब दिता। अशें आमच्या 2-3 भुरग्यांक तेंच्यांनी ऑलरेडी जॉब दिल्ले आसा। म्हणजे अशें दिसता की लिडर जो आसचो फुडाकाराक, जर तर आमकां इतलो तेंचो सपोर्ट आसा, जर आमी तो आमकां हेल्प करता, सगळ्यांची जॉब्स बीन जर करता, तर आमच्या वाड्याचो डेव्हलपमेंट करता, सो आमकां दिसता की येस आमचो डेव्हलपमेंट ऑलरेडी जाता, जाल्यार आमच्या मतीन असोच लिडर आसचो। त्यांनी आमकां खूप हेल्प करता म्हणून सांगला, आणि थोडी कामां भुरग्यांची जी कामां जावंक ना तांकां कामां दिता म्हणून सांगला। प्लस तेंच्यांनी टॉयलेट जेंचे कोणाचे ना तांकां फर्स्ट बेजीक नीड म्हणून तेंचे टॉयलेट बांदून दिता म्हणून सांगला। आणि जेंचे एज्युकेशन बेनिफिट्स जाय तांकां एज्युकेशनल बेनिफिट्सूय दिता म्हणून सांगला। इवन हांगा रोड्स कन्स्ट्रक्ट करता म्हटल्यार फूल, मागीर टॉयलेट फॅसिलिटी, मागीर इवन म्हाजे फुडले MD करपाचे आसा ताका हेल्प करता म्हणून सांगला। सर हॅज टोल्ड लॉट मेनी थिंग्स दॅट वील हेल्प हियर इन दीस वॉर्ड। इट वील बी लायक ही वील बी पुटींग द ग्रिल्स ऑल ओवर हियर, एंड even he will be providing the dustbins and all, so there are many things he will be doing for us. कुंभारजुवा गांवान तर हो रामबन वाडो, हो धुमकवाडो म्हणटा, हांगा धाकटो वाडो आसा। हांगा खुबशे लोकांचे जॉबाचे, टॉयलेटीचे, मागीर कितें देवळाचे म्हणटू आनी पांयाचे रोडाचे कांयच सुविधा नाशिल्ली हांगा। ती हांवें कितें केल्या, पयलो प्रश्न तेंचो टॉयलेटीचो। इतली वर्सां जालीं ते गव्हर्मेंटान तांकां टॉयलेटी दिल्लो आनी कांय ना। एटलिस्ट हांवें 20 टॉयलेटी आतां तांकां रेडी करून दिल्यो, आनी कमीत कमी आमचे सुमार 30-35 टॉयलेटी बांदपाचे उरल्या, आनी ते आमचें काम फास्ट जोरान चालू आहा। तशेंच तेंचो थोडो देवळाचे कितें ग्रिल्स नासलेले, तांकां कितें प्रॉब्लेम जातालो, तो हांवें सगळें तांकां ऑलरेडी पेड केले, आनी ते 2-3 दिसां भितर हांगा सगळें फिट जातलें। तिसरो आमी हांगा कोणा पिवर्स घालूंक जाय आसलेले, तेंय आमी काम तांकां ऑलरेडी दिल्लें आसा आनी तेंय करता। थोडो डस्टबिनाचो प्रश्न आहा, डस्टबिनां आमी तांकां 1-2-3 दिसां भितर दितलीं। आनी खुबशे जॉबाचे प्रॉब्लेम आहा, थोड्यांक ड्रायव्हिंग तेंचे कडेन जायना, थोड्या कडेन जे ड्रायव्हिंग शिकपाक एका मनशाक 6,000 पडटा ड्रायव्हिंग शिकोवंक, आमी तांकां 10 लोकांक एका बरोबर आमी ड्रायव्हिंग शिकोवंक धाडटा फ्री ऑफ कॉस्ट। आमी 10 जाणांक तांकां ड्रायव्हिंग शिकता। ही 10 जाणां जाली की आयज फाल्यां ते 10 जाण, अशें करून आमी तांकां हेल्प करता, आनी ह्या गांवाचें आमी सारकें बरें चकचकीत गांव करूंक आमी सोदता। पण आमचे सगळे